नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्मा चौकशे खातीर क्रायम ब्रांचीत जाली हजर। क्रायम ब्रांचीन सुमार 3.5 वरां केली चौकशी। सरकारी शाळांनी गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले। वॉशरूम, रेस्टरूमा सयत क्लासरूम आनी लॅबूय करतले अपग्रेड। शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंताचे आश्वासन। झाड पडून एकल्याचो बळी गेल्या उपरांत प्रशासनाक आयली जाग। झाडांची पळोवणी करपाची महापालिका आयुक्ताक सुचोवणी। आमदार बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। पंढरपूर बांदतले भक्ती निवास। गोंयच्यान पंढरपुराक वचपी वारकऱ्यांक बरी सुविधा मेळची हेच सरकाराचे ध्येय, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोंयान पयली परस 40% उणो जाला लायटीचो आपालिपा। भुंयगत वीज केबलाचे काम पुराय जातकीर सुट्टलो लायटीचो प्रश्न। मंत्री सुदीन ढवळीकाराची विधानसभेत जाप। गोंय करूं नाकात कळशाचे हब। दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केंद्र सरकाराचेर काडलो फोग। 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, न्हयांचे राष्ट्रीयकरण, रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण आनी हेर विशयाचेरूय घातलो उजवाड। आतां पळयात खबरो विस्तारान। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्मा निमणी चौकशे खातीर हाजेरी लायल्या। सोमारा सकाळीं ती क्रायम ब्रांचीत हजर जाल्ली। त्या उपरांत क्रायम ब्रांची कडल्यान सुमार 3.5 वरां तिची चौकशी जाली। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजाक उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो। ह्या आदी सत्र न्यायालयान तिचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो। ह्या निवाड्याक तिणें उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। उच्च न्यायालयान तिका थाकाय दीत सशर्त जामीन मंजूर केलो। उच्च न्यायालयाच्या जामिना उपरांत पूजान सोमारा चौकशे खातीर हजेरी लायिल्ली। ह्या वेळार क्रायम ब्रांच पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर निनाद देऊलकर हे उपस्थित आशिल्ले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 3.5 वरां पूजा शर्माची चौकशी जाली। हाचे फुडें लेगीत तिका चौकशे खातीर येवचें पडटलें अशें कळटा। मात ह्या सगळ्या प्रकरणात तिणें पत्रकारांच्या एक्काय प्रश्नांक जाप दिवंक ना, तशेंच आपली वळख लेगीत कोणाक पटपाक दिवंक ना। आम्ही असा रायबंदर हांगासर क्रायम ब्रांचीच्या भायर तुमकां कांय मिनटां पयलीं अपडेट दिल्ली की इंटरोगेशन चालू आसा पूजा शर्माचें। पूजा शर्मा कोण तर आसगांव हांगासर जे बेकायदेशीर घर मोडतोड प्रकरण जाल्लें, जे गाजलेलें, तेतून जे मुख्य संशयीत आरोपी म्हणटा ते पूजा शर्मा हिका आयज क्रायम ब्रांचीन हाडलेलें इंटरोगेशन करपाक सकाळीं 10:30 वरांचेर ती पावल्ली आनी 10:30 वरांच्या पावल्या उपरांत तिची जवळपास 1:30-1:45 जायसर आतां इंटरोगेशन चालू आसलें। आत्तां आमकां अशी खबर कळ्ळ्या की पूजा शर्मा हांगासून भायर सरून गेली। खरें म्हणल्यार येतना ती वेगळ्या गाडयेन येयल्ली आनी आतां वेगळ्या गाडयेन भायर सरल्या अशें आमकां गजाल कळयलेली आसा। सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही जी 3:30-4 वरांच्या जी इन्व्हेस्टिगेशन केली त्या इन्व्हेस्टिगेशनान कितें भायर सरलां हें आजून आमकां कळोंक ना। आमी पूजा शर्माक मदीं क्वेश्चन विचारपाचो प्रयत्न केल्लो, ताका विचारपाचें की तुजो कितें इनवॉल्वमेंट आहा, पूण ती कांयच उलोवंक ना मिडिया कडेन। ती येयली तशीच तोंड धांपून इन्व्हेस्टिगेशनाक गेली आनी जवळपास 10:30 वरांच्यान आतां 2 जायत येयल्यात। ती 3:30-4 वरांची इन्व्हेस्टिगेशन ती चालू आसली आनी आतां आमकां अशी खबर कळटा की पूजा शर्मा ही आज क्रायम ब्रांचासून भायर गेल्लेली आसा। परत एकदां आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हणल्यार ह्या केसी खातीर तिका परत एकदां क्रायम ब्रांचान आपयले वतले। डेट अजून कळोंक ना, पूण जेन्ना गरज लागतली तिका परत तिका आपयले वतले आनी ह्या आसगांव घर मोडतोड प्रकरण जें आसा बेकायदेशीर, तितून जी मुख्य संशयीत आसा पूजा शर्मा ती परत एकदां क्रायम ब्रांची फुड्यान हजर जावपाची शक्यता अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या सुत्रांक कडसून। सो अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता, ते पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण सरकारी शाळांनी गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले। हातून वॉशरूम, रेस्टरूम उपलब्ध करून दितले, जाल्यार क्लासरूम आनी लॅब अपग्रेड करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिलां। नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण 5:30 वरांचो स्कूल टायमींग वाडटलो तेन्ना शाळांनी विद्यार्थ्यां खातीर गरजेच्यो सुविधा केन्ना उपलब्ध करून दितले असो प्रस्न केपेचो आमदार एल्टॉन डिकोस्टान विचारिल्लो। ताका जाप दितना शिक्षण मंत्र्यान शाळांनी गरजेच्यो सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन दिलें।
सगळ्या भुरग्यांक ओडेस 3 जातलीच ओत कडेन 4 जाताय सो 4 वरांचे लोक बसपाक दनपार जेवपाक व्यवस्थित करपाक जाग आहा तुकडे स्कुलांकू हांव 100% इस्कॉलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा अशें म्हणना ना पण आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय मेन थिंग म्हणजे आमी जे सुरवात केला पळय न्ही ती ताकाच लागून सुरवात केला तांकां मेन थिंग तेंचे वॉशरूम्स आसतले बरे वॉशरूम्स दिवपाक जाय तांकां रेस्ट रूम दिवपाक जाय बऱ्याचशा हायस्कुलांनी सगळे क्लासरूम्स आनी लॅबॉरेटरीज इट इज आसा ते वेल इक्विप्ड करपाक जाय म्हणजे एके तरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां क्रिएट करपाक जाय आनी तांकां काही इक्विपमेंट्स दिवपाक जाय पळय न्ही सरकारान त्या लेवलाचेर स्टार्ट केला थोडे कडेन आमकां एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करचो पडटलो थोड्या हायस्कुलांनी गव्हर्मेंट त्या जाग्यार स्पीकर सर आमी करपाक घेतला आनी येता त्या वर्सभराच्या भितर तो वर्स किंवा 2 वर्सां लागत मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा थंय बट तो आमी कंप्लीट करतले एडेड स्कुलांक आमी ऑलरेडी सांगला की अकॉर्डिंग टू द NEP इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी त्या नुसार तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही तो सगळ्या एडेड स्कुलांनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक घेवचो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ स्कुल्स किंवा हाय सेकंडरी तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कारण तांकां आमी रेंट दिता तांकां आमी परत आसा तशें ग्रँट दिता हे सगळें दिता म्हटल्या उपरांत ती तांची जबाबदारी आसा की तांच्यांनी जो आहा पळय न्ही तो तांच्यांनी घेवपाक जाय राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणात फ्रेंच जर्मन आनी पुर्तुगेज ह्यो भाशाय विद्यार्थ्यांक शिकपाक मेळटल्यो ज्या विद्यार्थ्यांक ह्यो भाशा शिकपाच्यो आसत तांकां त्यो थर्ड लँग्वेज म्हणून घेवपाक मेळटल्यो अशेंय शिक्षण मंत्र्यान स्पश्ट केलें स्पीकर सर विल द गव्हर्मेंट ऑल्सो अलाव द थर्ड फॉरेन लँग्वेज लायक पोर्चुगीज फ्रेंच टू कंटिन्यू आनी वो थोड्या स्कुलांक आतां तुमी आफ्टर दे फायटींग तुमी एक सेक्युलर काडो आहा वन सेक्युलर विच आय हॅव गॉट इज दॅट अप टू 27 जे 8, 9, 10 आहाय तांकां भुरग्यांक मुखार मागीर तांकां ना आनी जेन्ना तुमी CBSE आनी तो बोर्ड फॉलो करता CBSE हॅज इट फ्रॉम 5th टिल मुखार म्हळ्यार आहा सो इफ यू आर फॉलोईंग दॅट पॅटर्न वाय नॉट यू ऑल इम्प्लिमेंट दॅट आनी ह्यो तुम थर्ड लँग्वेज मोठे मोठे मनीस आहाय ते आपणागे भुरग्यांक आमदार मंत्री बरोबर शिकोवंक घाताय आनी ही थर्ड लँग्वेज कित्याक करपाक न्हय तुमी ऑप्शनल दियाय मरे भुरग्यांक फ्रेंच लेट देम स्टडी वॉट इज द हार्म भुरगीं शिकता तूं मान हांव कांय शिकना ते शिकता तांकां शिक दिया तूं तुका शिकपाक जाय म्हाजे कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच तुजी पोर्तुगीज आनी जर्मन ह्यो तिनूय लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV झाड पडून एकल्याचो बळी गेल्या उपरांत आता प्रशासनाक जाग आयल्या हे घडणुकेच्या फाटभुंयेर राजधानी पणजेंतल्या झाडांची पळोवणी करपाची सुचोवणी महापालिका आयुक्ताक दिल्ल्याचें आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें झाड पडून चलयेक मरण येवपाचे घडणुकेचे आपल्याक दुख्ख भोगता स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार ज्या ज्या झाडांची मुळां कातरिल्ली त्या सगळ्या झाडांची पळोवणी करपाची सुचोवणी महापालिका आयुक्ताक दिल्या रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक वांगडा घेवन पळोवणी जातली अशें पणजेचो महापौर आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें First of all, my heart goes out to the family who have lost their loved one. I'm sorry about what has happened. Now I have instructed the commissioner basically with the help of the forest officers just to inspect and make assessment of all the trees around Panje. Especially the trees should be, you should see the trees where the smart city basically has done work, you understand, no? So they must have dug up certain thing where the roots have been cut or something, just to look at that part of it, where they have done fresh roads and all, new roads and all. So I have told this to the commissioner. Commissioner informed me last night that he is in touch with the forest of, with the RFO, and today they will be doing the inspection of this. दुसरे वटेन मिरामारच्या फूट ब्रिजाच्या घटसाणीचो अहवाल भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान मागयला हो अहवाल आयले उपरांत ब्रिज मोडपा विशीं निर्णय घेतले अशेंय बाबूशान सांगलें See, there is a legal matter going on in the High Court as far as that this thing. So now what has happened? That is same thing what we said. That as far as the stability of the bridge is concerned, we will send a letter. I told the CCP also to send a letter to the PWD to make assessment of the same. And then if it is weak or if there is something then afterwards to send it to the collector basically through a collector order under disaster management we will be able to take action. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV अंदू वर्सा गोंयच्यान पंढरपूर वचपाक गेल्ले वारीत सुमार 7,000 परस चड गोंयकारांचो आस्पाव आशिल्लो तेन्ना पंढरपुरात ह्या वारकऱ्यांक बरी सोय सुविधा मेळची ह्या खातीर पंढरपूर प्रशासना कडल्यान बरी सुवात घेवन भक्ती निवास बांदतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें
हांव पंढरपुरा विठ्ठलाच्या दर्शना खातीरच मुद्दामून गेल्लो आनी देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत म्हळ्यार लक्षांत आयलें की A40 वारीक म्हाका दिसता चलत वचपीच लोक हे मोर दॅन 7,000च्या आसपास पावले. खूब कडल्यान वारी वचपाक लागलेल्या. लोकांची सोय जावपाक जाय ते थंयसलें प्रशासन आमकां जर जागा एवेलेबल करून दिता आसत जाल्यार एक भक्ती निवास थंयसर करपाक कांय हरकत ना, कारण एक हेज्या फुडें वचप स्लो आनी वर्सभरी लोक ते वचत आसता. ताच्या खातीर एखादे जर तांच्यांनी जागा मेळ्ळी आमकां जाल्यार भक्ती निवास ते बांदपाक हरकत. गोंयांत पयलीं परस लायटीची आपालिपा 40% उणी जाल्या अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी आमदार आंतोन वाझान विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दिल्या. तशेंच हेरांनी हो प्रश्न उखलून धरलो. उपरांत भुंयगत वीज केबलाचें काम पुराय जातकीच ह्या प्रश्नाचो सुटावो जातलो अशें ढवळीकार हांणी सांगलें. ग्राउंड केबलिंग हें आमचें केन्ना जातलें कित्याक फूल कोर्ताली सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन कम वायरमॅन हो एकटोच आसा आनीक लायन हेल्पर जे आसा ते आसा पूण जे आमकां आनीकूय आमकां लायन कम वायरमॅन हे आमकां जाय. हे आमकां शॉर्टेज पडटा. हे आमकां दिवपाक जाय. केन्ना दितलो सर? गेली 2 वर्सां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीत विविध स्तराचेर काम केल्लें आसा आनी ताजो फायदो कितें हें आवटरीजीस जे आमी दिल्या 117 कितले ताजे वयल्यान कळटा. 6 म्हयन्यांत फक्त 40 आवटरीजीस आतां आयल्या. पयलीं जे 117 आयिल्ले ते 40चेर पावल्या. हाजे वयल्यान अंडरग्रावंड केबलिंग जाले नंतर कितलो फायदो लोकांक जाता हें तुज्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वयल्यान लक्षांत येता. सहज मातशें मिटर रिडर आनी लायनमॅन आनी एसिस्टंट लायनमॅन हें प्रोसिजर आमचें चालू आसा. आमी एडवर्टायजमेंट केले नंतर आतां नवो रूल आयला आमी सगळें हाका दिवपाचें तें केले नंतर एक पोस्ट तुमकां भरले नंतर तुमकां दितले. एक जात तेन्ना आख्खी लायन डेड जाता. अंडरग्रावंड आहा थिंगा आय थिंक सो न्यू सिस्टम येयला. कितें न्यू सिस्टम येयला खूंय हें जाता प्रॉब्लम जाता थिंगाच हें जाता. ओन्ली दॅट ट्रान्सफॉर्मर द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स. बट हिंगा आतां सद्याक आख्खी लायन आहा आमगेले. नाव वी हॅव कोर्तालें फूल ऑफ कोर्तालें मस्ट बी ऑन मे बी 1 सबस्टेशन ऑर 2 सबस्टेशन. आख्खे सबस्टेशन हें जाता. आख्खे सबस्टेशनाक एक लायट येता ती सगळी फेल जाता. एक पाटी ऑन मारताय पयलीं चॅक करपाक. एक पाटी ऑन मारताय चॅक करपाक खूंय फॉल्ट आहा तो फायंड आवट करपाक. सेकेंड परतून मारताय 3 पाटी मारताय ते 3 पाटी मात्री मागीर लायट हें ना जाल्यार परतून दॅट मिन्स आवटरीच चड जाला आहा लायन डेड जाता. बट हे भाशेन एक पाटी हें जाता ना लायन डिस्टर्ब जाली काय ना कंटिन्युअसली 3-4 पाटी लायट जाता आनी लोक मागीर कितें जाता लोक म्हणटा की लायट कितू पाटी वयता काय म्हणून. सो मुगे चीफ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन हाव वील यू सॉल्व दीस प्रॉब्लम एट प्रेझंट एक्झिस्टींग सेटअपान. ताजें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत ताका जो प्रॉब्लम इज गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स आनी ताजे रिजॉल्व करपा खातीर आमी घेतल्या. जवळ जवळ 100 कोटीचे एस्टिमेट ताजे ऑलरेडी पास जाल्या ताजे कॉस्टडीची. जेन्ना आमी सगळी ST लायन अंडरग्रावंड करतली ती ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर थंयच लायट वतली. म्हणजे तेंय बी कोणी चुट्ट पडलें झाड पडलें माड पडलें जाल्यारच वतली. ओन्ली एक ट्रान्सफॉर्मर वयता. हय एकूच ट्रान्सफॉर्मर वतली. दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत पयलेच फावट उलोवप केलें. ह्या वेळार गोंयाक कोळशाचे हब करचे न्हय अशें म्हणीत विर्यातो फर्नांडीस हांणी केंद्र सरकाराचेर टिका केल्या. गोंयांत जितले प्रकल्प आयल्यात तितले गोंयच्या लोकांक विश्वासान घेनासतना गोंयचेर लादल्यात. गोंय जर कोळशाचें हब जालें जाल्यार गोंयचें नांव नश्ट जातलें अशेंय ताचें म्हणणें. Last few years we have been seeing a conspiracy with projects that have been thrust on Goa without taking the people into confidence. In 2016 they took our rivers in the name of nationalization, 6 rivers. Thereafter during the lockdown they brought 3 linear projects, the double tracking, the expansion of roadways and the Tabnar project, which we have documentary proof this is only to bring coal and convert Goa into a coal hub. Now after the liberation of Goa in 1961 from the Portuguese rule, the only organized sector which is remaining today is the tourism sector because the mining ban has fallen in place in 2012. The agriculture department is not doing that well. There have been efforts by the private players, by youth to revive agriculture. A humble request to this government, take the people into confidence.
don't convert Goa into a coal hub, because the only sector which is giving jobs, employment to the people of Goa is tourism, and converting Goa into a coal hub will destroy Goa completely. पर्यटन धोरणात जायत्यो चुको आसात अशी टिका करीत येणावळ हाडपाक मंत्र्यान कितें उपाय येवजण केल्या ताची म्हायती दिवपाची मागणी वेंझीन केल्या. जाल्यार पर्यटन मंत्र्याच्या OSTच्या विदेशात दौऱ्याच्या चवकशेची मागणी आमदार कालूस फेरेरान केली. फूड फेस्टिवल पणजेच कित्याक, केन्ना तरी वास्को आणि मुरगांवांय अशा महोत्सवाचे आयोजन करात अशी मागणी आमदार दाजी साळकरान केली. तशेंच कार्लोस फेरेरा, प्रेमेंद्र शेट, आलेक्स रेजिनाल्ड, मायकल लोबो, केदार नायक, संकल्प आमोणकर, डिलाला लोबो आणि हेरांनी जायत्यो मागण्यो केल्यो. टुरिजम डिपार्टमेंट चोयल जाल्यार स्पीकर सर आमी इव्हेंट कोण पयशे मोडटाय, रेव्हेन्यू रेसीट जोडपाक कितें केलां स्पीकर सर? वॉट हॅव वी डन इन द लास्ट 5 years टू अर्न रेव्हेन्यू रेसीट्स? हें आमकां सांगचें स्पीकर सर मिनिस्टरान. आनी नेक्स्ट 10 years पयशे येवपाक टुरिजमांतल्यान तूं कितें करतलो हें गोंयांक चोवपाक जाय स्पीकर सर, बिकॉज यू हॅव गॉट दॅट कॅपेबिलिटी स्पीकर सर. आमगे मिनिस्टरा कडेन ती कॅपेसिटी आहा आनी तांकां लागून आमकां आनी चड उमेद येता की वो आसतना कॅपेसिटी आसतना कित्याक जायना ही कामां. सो म्हाका सदां गरज पडली जाल्यार दिल्ली वचपा जाय, दिल्ली या स्पीकर सर, पूण कॅपिटल आउटले इन्वेस्टमेंट्स जावपा जाय स्पीकर सर. I have no problem when an honorable minister goes for any international tour. म्हाका केन्ना problem ना. But when your OSD is taking a tour, OSD वता तेन्ना आनी बिल आहा ते 1,04,00,000 without minister, कोण मिनिस्टर बरोबर गेल जाल्यार I think this needs to be inquired. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक. धुळेर म्हापशां आयतारा जाल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणात दुबावीत स्वप्नील चौगुलेक पुलिशेन बेळगांवच्यान अटक केल्या. ताजो टेम्पोय जप्त केलो. आयतारा फांतोडेर हो अपघात जाल्लो. हातूंत एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयिल्लें. काल सकाळी 6 वरांचेर आल्तो धुळेर हांगासर एक हिट अँड रनान मुबारक भटिया खान हो 20 वर्साचो भुरग्याचो फटल एक्सिडंट जालो. मुबारक खान हो रावपी कुचेले हांगासर आनी 20 वर्साचो भुरगो आपल्या घरा कडल्यान सकाळी मार्केटान वचपा खातीर भायर सरिल्लो. धुळेरांतल्या होंडा शोरुमाच्या ऑपोजीट जेन्ना तो धुळेरान पावलो, समोरच्यान एक टाटा गुड्स कॅरियर एक स्पिडीन आयली आनी ताच्या गाडयेक धक्को लागलो. ह्या धक्को हो इतलो नेटान आशिल्लो की मुबारक जो आसा तो आपल्या गाडये वयल्यान थेट उसळून एका गटरान एका नाल्यान पडलो आनी हो जो मेजरली इंजर्ड जालो. खरें म्हणपाक गेल्यार हांगासर जेन्ना ह्या गुड्स कॅरियराचो जेन्ना धक्को लागलो तेन्ना ही जी गाडी आशिल्ली ती त्या स्पॉटा वयल्यान फरार जाली. अशें कळून येयलें की म्हापशेचे जे पुलीस आसा ते ड्रायव्हराक सद्या आपल्या ताब्यात घेतिल्लो आसा आनी जी गाडी आसा हिट अँड रनान ती सद्या जप्त केल्ली आसा. म्हापशेच्या पुलिसांनी जो ड्रायव्हर आसा तशीच तेजी गाडी आतां म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ली आसा. मतलब टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स देखा वचून. सोमारा ठाणे सत्तरी लायटीचो शॉक लागून 2 म्हशी मेल्यो तर कांय म्हशींक दुखापत जाल्या. लायटीचो तारी तुटून पडिल्ल्यान हो शॉक लागलो. सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यान केल्या. सध्या पावस सुरू आसा आणि ह्या जोरदार पावसा खातीर वेगवेगळी घटना घडोवपी घडत आसा. आयज ठाणे सत्तरी हांगासर 2 म्हशीक विजेचो धक्को बसून ताका मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की ठाणे सत्तरी हांगातले शेतकरी शिवाजी गांवस हेज्या मालकीची 5 म्हशी आसली आनी ही 5 म्हशी आयज जेन्ना चरपाक गेली तेन्ना ती चडटा चडटा न्हंयच्या सायडीक गेली आनी ह्या वेळार ती न्हंयन गेली तेन्ना न्हंयन तांकां हिजो धक्को तारी पडलेली आनी तारीक ताका स्पर्श जाले आनी जाग्यारच 2 म्हशी मेलेली आसा. तशीच जी तेजी 2-3 म्हशी आसा हेका किरकोळ जखमी जालेली आसा. जर ह्यो जी तारी आसा तेजी स्पर्श जावन लोकांक सुद्दां हेजो धोको आसा. ताका लागून सरकारान असले जी घडणूक घडपाक जायना हेजी काळजी घेवपाची गरज आसा. तशेंच ह्या शेतकाराचे म्हशी मेले ताका लागून मोठें लुकसाण जालेलें आसा आनी हेजी लुकसाण भरपाई बेगींतल्या बेगीन दिवपाची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्ली आसा. खाजगी क्षेत्रांत फकत कन्नडिगांकूच नोकऱ्यो दिवप हे कर्नाटक सरकाराचें धोरण चुकीचें. गोंयांतय कितलेशेच कर्नाटकीय लोक नोकऱ्यो करतात. कर्नाटक सरकारान पयलीं कर्नाटकवाल्यांक आनी मागीर हेरांक नोकऱ्यो उपलब्ध करून दिवच्यो. तशेंच गोंय सरकारानूय अशेंच धोरण राबोवचें अशें कर्नाटक धनगर समाज गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष शरण मेटी हांणी मागणी केल्या. ऑन दीस माय ओपिनियन म्हाका दिसता ते मातशी रॉंग आसा. कित्याक थंयसून आमी हांगा येवन काम करतात तशेंच हांगातले लोक ऑर एनी अदर स्टेट कॅन शूड बी गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क.
it is not the right part on their part to make it only for Kannadigas. Okay, so it should change. Change. It should change. And we are all Indians. Correct. And they should give the priority to them. It cannot be that only Kannadigas should be employed. लक्षवेधी सूचनेवेळार विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांक समान संधी दिवंक नाशिल्ल्याचो दावो करीत विरोधी आमदार सभापती म्हऱ्यान धांवले. सभाघराचे नेम कित्याक मोडटा असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सभापतीक केलो. ताका जाप दिवपा बदला सभापतीन जेवणाच्या विसवाची घोषणा करीत अधिवेशन 2:30 मेरेन स्थगीत केलें. जेन्ना BSc डिस्कस जाल्लें एक ऑपोजिशनाचें कॉलिंग अटेंशन आसपा जाय एक रुलींग हें प्रथा चेंज कोत मरे तूं आतां स्पीकर सर दोनी रुलिंगाक आज आमी 0 आर मेन्शन जें केल्लें अबाउट विद्या प्रबोधिनी हे इस्कॉलाचेर घेयना CM तुवें अग्री जाला मरे हें सगळें उरपाट जाता हें कितें आमगे कॉलिंग अटेंशनूय घेयनाय सगळे रुलिंगाचे घेताय रुलिंगाक चड प्रॉब्लम आसा अशें दिसता स्पीकर सर हें कितें दिस इज रॉंग. You have to give us also an opportunity. This was agreed in the BSc ने agree जाल्लें स्पीकर सर आमकां चान्स दिनाय तुमी हे कितें एक कॉलिंग अटेंशन तर ह्यांक दिवपा जाय. मिलिंद बांदार हांणी आपलो इतिहासीक सुकोरीन हो तियात्र ह्या वर्सा 3रे खेपे माचयेर हाडलो. ह्या तियात्राचे खाशेलेपण म्हळ्यार कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक घेवन तांणी हो तियात्र माचयेर हाडला. कलाकारां वांगडा बँड वादक हे विद्यार्थी आसात. आतां मेरेन ह्या तियात्राचे 3 खेळ जाल्यात. सोमारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात हो शो जालो. 1984 मिलिंद बांदार हाणें बरयल्ल्या सुकोरीन ह्या तियात्रान एक वेगळोच इतिहास केल्लो. ह्या तियात्राचे 300 वयर प्रयोग जाल्ल्यान मिलिंद बांदार हांकां किंग ऑफ ट्रिपल सेंच्युरीज म्हणून लोक वळखुपाक लागले. ह्या तियात्राचे शोज इतले हावसफुल जाताले की लोकांक ताच्यो टिकेटी मेळप कठीण जाताले. हांवें हो तियात्र कितें कोंबा हॉलां देंवचें विद्याभवन हॉलांत कोंबान चोयलोलो कोंबा आनी म्हज्या आवयचें सांगाता हांव धाकटालो तेन्ना बट तियात्र इतलो पावरफूल आनी हिट वयतालो आनी लोक टिकेट मेळना आशिल्ले गर्दी सारी गर्दी जाताली. आनीक दुसरें म्हणल्यार तें पड मिलिंद बांदार कांतार म्हणटालो तें सारकें सुपर्ब सुकोरिनाचें ओपनिंग कोरस सारको बेस्ट. आयज तेगे चली म्हणटली हय बट बेस्ट तियात्र. ह्या तियात्राचो आनी एक खाशेलेपण म्हणजे एक्टर आहा ते कॉलेजीक शिकपी भुरगे आसात वेल्यान आमचे बँड आसा तेय बी सारके तरणाट्या भुरग्याचे. आनीक जर मिन्नाक कंपेर केल्यार हे 3rd जनरेशन. सो कितें येदें व्हडल्या तियात्राक तुमकां वाजोवपाचे हे मेळ्ळा संदी मेळ्ळ्या कितें म्हणपाक सांगपाचें म्हळ्यार हो तियात्र हांवें बरो ल्हान आसतना पळयल्लो तो 2nd टायम रिलीज केल्लो म्हणटालो पूण हांवें केन्ना चिंतूंक ना हांव एक म्युजीक कोतो म्हूण. सो म्हाका हें व्हडलें भाग्याचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या कार्यालयाच्या बिल्डिंगेची अवतिकाय जाली आसा. सध्या हे कार्यालय पर्वरी शिफ्ट केला. देखून सरकारान मडगांव लागसार नवीन बिल्डिंग बांदपाक सुवात दिवची. उपरांत ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाचो यत्न करतलो अशी जाप मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आमदार उल्हास तुयेकार हाका दिल्या. गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या कार्यालयाची बिल्डिंग पर्वरी स्थलांतरीत केल्ल्यान दवर्लेच्या लोकांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. देखून मंत्र्यान हे कार्यालय परतून दक्षिण गोंयांत बेगोबेग सुरू करचे. तशेंच ह्या वाठारांत 33 फ्लॅट खाली आसा. खंयच्या फ्लॅटांनी हे कार्यालय कित्याक सुरू करिनात असो प्रश्न नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकर हांणी विधानसभेत केलो. उपरांत हाऊसिंग बोर्डाच्या कार्यालयाची बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्ली आसा. देखून मुख्यमंत्री तसेच संबंधित अधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिलें. गेली 40 वर्सां हे सावथ गोवा ऑफिस आसलेलें ते सडनली 5-6 म्हयने शिफ्ट केलां. हेच्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता. मंत्र्यान हें जाता तितले बेगीन ऑफिस परत सावथ गोवा सुरू करचें अशी विनंती. द ऑफिस जें चलतालें ती बिल्डींग इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. तिची जी वास्तू आसा ती केन्नाय खुसळूंक शकता आनी ती रिस्क आमी घेवंक शकना आनी त्या खातीर हें केल्लें आसा. येदा कदाचित गव्हर्मेंटाचो जर आमकां एक 200 स्क्वेअर मिटर जागो आजू बाजू खंयी मडगांव सायडी मेळटा आसत वील मेक एन इन्क्वायरी. माय चेअरमॅन अँड MD वील मेक एन इन्क्वायरी. वी वील टॉक टू CM ऑल्सो. आनी तुजो जो प्रश्न आसा तो आमी कंप्लीट करपाक जाता तितले बेगीन प्रश्न मोकळो करपाक सोदता. दवर्ली हावजिंग बोर्डान
5-6 वर्सां जाल्यार सिंगल बेडरूम फ्लॅट 33 फ्लॅट अजून सेल करून 5-6 म्हयने जाले. हितून खंयच्या तरी 2 फ्लॅटान तुमी ते ऑफिस शिफ्ट करपाक शकतात जर ती बिल्डींग जर सारकी ना जाल्यार. मातशें लक्ष दिवपाचें. हांवें सांगलां वी वील सी आनी आमी पळयता. आतां जे क्वार्टर्स कित्याक ऑक्शन जावना ते हांव चेअरमॅना कडेन डिस्कस करून फुडले प्रोसिजर आमी. आनी पयलीं मडगांव ऑफिसान एक कितें तरी सॉल्व जातालें. आतां तुमी 200 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटा कडेन मागतात. तुमचे कडेन कितले स्क्वेअर मिटर तुमचे कडेन आसा? हांव नको, तूं गव्हर्मेंटा कडेन कसो मागता तो? तुमचो स्वताचो जागो आसा आनी बिल्डींग जे आसा स्पीकर सर ते तुमचे हावजींग बोर्डान आसा ऑफिस ते. सो मातशें तुमी म्हाका लक्ष घालना दिसता म्हाका. मातशें चेअरमॅन तुजोच तो, ताका घेवन बस आनी घर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगावच्या सांव सुजेदी आरियल ह्या वाठारांतल्या रेनबो व्हॅलीच्या रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्यात. लोक ह्या रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात. ह्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक जायती दुयेंसां जावपाक शकता. ताका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सरकारान हाचेर बेगोबेग कारवाय केली ना जाल्यार आमी हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.